नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परवामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. उदकाच्या उणावाक लागून शेतांची लागवड कमी, रानवटी जनावरांक लागून मोठ्या प्रमाणात जाता लुकसाण. वित्त आयोगान केलो राज्यपालाक अहवाल सादर. लोकसभा वेंचणुकेत भाजपात जिखतली दोनूय सिटां. केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशीन उक्तायलो विश्वास. दुल्लाच्या प्रदूषणा आड मिरामारचो नागरीक कोर्टांत. रस्ते निवळ दवरपा खातीर स्विपींग मशीन दिवपाची केल्या मागणी. गोवा अगेन्स्ट 39A संघटनेचे पणजे TCP कार्यालया मुखार जन आंदोलन. वादग्रस्त जमीन रूपांतरण कायदो 39A रद्द करपाची मागणी. आंदोलनाक राजकी पक्ष आनी हेर समाज वावुरप्यांनी दिलो तेंको. चिखलेचो सरपंच कमला प्रसाद यादवाचो PDA सदस्य पदाक राजिनामो. आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांच्या घराचेर CBIन घातली धाड. जम्मू काश्मीरातल्या हायड्रो पॉवर प्रकल्पा खातीर लाच दिवपाचो यत्न जाल्ल्याचो मलिकान केल्लो आरोप. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत शेत लागवड कमी जायत आसा. हाचे फाटलें मुख्य कारण कितें तर उदकाचो उणाव. हय, तुमकां आयकून घडये अजाप दिसता आसतलें, पूण उदकाच्या उणावाक लागूनच गोंयांत शेत लागवड कमी जायत चल्ल्याचे वित्त आयोगाचो अध्यक्ष दौलत हवालदार सांगता. ह्या विशींचो एक अहवाल ताणें राज्यपालाकूय सादर केला. हो विशय हालींच जाल्ल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक चर्चेक आयिल्लो. रानवटी जनावरां शेताचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करतात, जाल्यार उदकाच्या उणावाक लागून शेत लागवड कमी जायत चल्ला. हय, उदकाचो उणाव कसो पयस करूं येता हे विशीं आयोगान कांय सुचोवण्यो केल्यात. भौशीक बांदकाम खात्यान उदकाच्यो पोरण्यो पायपलायनी बेगोबेग दुरुस्त करप, पंचायत तशें उदका स्त्रोत खात्यान बांयो, न्हंयो आनी तळी निवळ करप आनी हेर सुचोवण्यो हातूंत आस्पाव आसा. शेतां करपाक सरकारा कडल्यान फावो तो तेंको मेळनाशिल्ल्यान शेतां करप बंद केल्ल्याचे कांय शेतकार सांगतात. जाल्यार रानवटी जनावरांचो उपद्रव वाडिल्ल्यान शेतकाराचेर हावड आयिल्ल्याचे कांय जण उलोवन दाखयता. हांगा पयलीं शेत रोयताले आमी, पूण उदकाच्या हितून तें बंद पडलें. उदक ना मेळनासलें. पयलीं आमचे पाली सगळें हांगासर उदक येता, तेंय बंद जालें. सो अदमास कितले शेतकार शेत रोयताले? शेत 37 जाण रोयताले हांगासर. 37 जाण. सो आतां उदक आनी त्यान भायर तुमकां गोरवांचो बीन कितें त्रास जाता? जातालो, पूण आमी पयलीं वय करताले सबन. हां. ते खूट हाडून हांगासर वयल्यान घरा कडल्यान रानांतल्यान खूट हाडून मारप, मागीर कोणे कापून ताका बांदप, वय करप सबन. म्हणजे आतां कितलीं वर्सां जालीं तुमी शेत सोडलां करप? 20 वर्सां जालीं. 20 वर्सां. ओके. बरें, सरकारा कडल्यान तुमकां उदका खातीर बीन कितें आदार मेळटालो? तशें कांय ना. वय बांदताले आनी आमी हाडटाले वयल्यान. वय खातीर तशें कंपाऊंड बीन तशें तशें कांय कांय नाशिल्लें. कांय नाशिल्लें. पारंपारीक शेती जी आमची पयलींची आशिल्ली आनी ही आतांची शेती आसा, हितून फरक आसा. आतां नवीन अवजारां येयल्या, नवीन हे येयलें, संशोधन येयल्लें आसा. पूण शेती कडेन वळा युवा पिढीक अशें म्हणटा, तरी सुद्दां शेती कडेन वळपाक युवा पिढी तयार ना. हेचें कारण एक म्हणजे बँकेचे रेट ऑफ इंट्रेस्ट दिता ते लोनाचे. परत आमकां हे उपद्रवी प्राणी जे आसा ते शेती नश्ट करता. शेतकरी भरपूर कश्ट घेवन शेती वयर काडटा आनी जेन्ना पोटान पडपाच्या टायमाक बरोबर शेतीची नासधूस करता. अशे उपद्रवी प्राण्यां खातीर सरकारान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा ते प्लांटेशन करता. त्या प्लांटेशनात तेंच्यांनी एक म्हणजे ते आतां निलगिरी लायता, सागवान लायता, आकाशिया लायता, कंकर लायता आनी कसले झाडां लायता. त्याच्या बदलाक तेंच्यांनी पणस, आंबो, जांबूळ, चिंच, आवळा आनी अशे करमळ अशे विविध जे उपद्रवी प्राण्यांक उपयुक्त अशे म्हणजे जे खावपाक फळां मेळटा
ते घालूंक जाय आनी परत तेंची रानात पाण्याची सोय करूंक जाय जेणेकरून हे शेती आणि शेतकऱ्यांक उपद्रव करणारे प्राणी जे आसा त्याच्यापासून त्यांच्या शेतकऱ्यांचे रक्षण जावं शकता. औदुंबरा सारखे कितलेशेच शेतकार हांगा सध्या आतां शेतां पडींग दवरून आसा. उदकाचो मेन प्रॉब्लम, त्यान भायर गोरवां येवन थंय नासधूस करता. हालींसराक जंगली जनावरांचो उपद्रवूय खूब वाडला. माकड म्हणा जावं खेती म्हणा, त्यान भायर ते रानदुकर, गवेरेडे हेंचो उपद्रव खूब वाडला. त्या खातीर हांगा लोकांनी शेतां करप सोडलें. वळवयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक. लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाचे दोनूय उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी हाणें व्यक्त केला. मंत्री प्रल्हाद जोशी हाणें म्हापसा पक्ष कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेवन लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारेचो बेरेस्तारा खासा बसका घेवन नियाळ घेतलो. ह्या वेळार पक्ष कार्यकर्ते व्हडा आंकड्यान हजर आशिल्ले. मिटींग आता लोकसभेचे इलेक्शन सुरू जाता त्यामुळे एक मॅनेजमेंटाची मिटींग लोकसभा कशा पद्धतीन फुडें वचप आनी वेगवेगळे कार्यकर्त्यांक वेगवेगळी जबाबदारी घेवपाचें काम आनी इलेक्शन स्मूथ करपाचे तयारी आनी मॅक्सिमम मार्जीन घेवपाची तयारी खातीर मिटींग आसा. आणि सध्या तुमची तयारी खंय मेरेन आमचे पळय पार्टीज आमी सगळे मेळून एकच दिशेन एकच दिशेन तयारी करता. सगळ्यांची तयारी बरी आसा. मीटिंग में जो चुनाव का प्रबंधन होना चाहिए, चुनाव के लिए जो कुछ भी तैयारी करना चाहिए और मैक्रो एंड माइक्रो मैनेजमेंट के लिए हमारे टीम के साथ में बैठे थे. हमारा तैयारी हमारे के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अच्छे चलते और मुझे पूरा विश्वास है इस बार हम दोनों सीट, गोवा की दोनों सीट हम जीत जाएंगे. इलेक्शन की डेट कुछ जल्दी डेट तो मुझे पता नहीं रहता है जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून राजधानी पणजेन पळयत थंय धुल्लाचें प्रदूषण दिसून येता. ह्या प्रदूषणाक लागून बेजारिल्ल्या मिरामारच्या एका नागरिकान उच्च न्यायालयाक पत्र बरयलां. ह्या पत्रान नेमकें कितें आसा हें जाणा जावन घेवपा खातीर पळयात पुराय बातमी. पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून मिरामार वाठारांत धुल्लाचें प्रदूषण जाला. ह्या प्रदूषणाचो मिरामारच्या लोकांक बरोच त्रास जाता. दिसपट्ट्या प्रदूषणाक लागून मिरामारचे लोक सामके चाळवल्यात. ह्या प्रदूषणाक लागून बेजारिल्ल्या पियुष पंचालान उच्च न्यायालयाक पत्रा वरवीं कागाळ केल्या. तशेंच रस्ते निवळ दवरपा खातीर स्विपींग मशीन ना जाल्यार व्हॅक्यूम क्लिनर उपलब्ध करून दिवपाची मागणी ताणें केल्या. पणजेन आतां सपोज पणजेन जर पळयत गेले आतां हें जें सगळें चल्लां जें वर्क जें स्मार्ट सिटीचें चल्लां इट इज गोईंग ऑन फॉर द लास्ट 3 years. देर हॅव बीन instances of accidents, vehicles toppling. Unfortunately, there were some deaths also. But what has happened is there is no concrete statement from any of the authorities or any of the persons claiming that they are doing the project or the project is being controlled by them or they are responsible for the project. Neither it has come at the corporation level nor at the MLA level, neither at the government level. So it becomes the question ki ultimately who exactly is doing it. I myself don't know. Vehicles fell down. It has been reported. It's not something. It's not an allegation. Fundamentally, what I have done is I am not making a complaint against anybody. Mine is not a complaint. Mine is a grievance. I am aggrieved, people of Panjim are aggrieved. I have got problems in my house. My wife is suffering from some lung issues, respiratory issues, and we are having a very difficult time. Contrary to people saying that you are living in a good place, good climate, heavenly place, I have got 2 air purifiers working in my house 24 hours. And in fact, I have ordered another 2. To put 1 air purifier in each room, and if you want I can show you. Would you like to see? Now I have cleaned this anywhere if I touch. This is the position. This is the position after 2 days after cleaning. So yes, development has to be done, the work has to be done, but not at the cost of the health of everybody. There has to be some consideration how do you manage the health of the people in Panjim. Otherwise the way it is going, everybody is going to end up with asthma. पळयात ताचें म्हणणें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
नगर नियोजन खात्याचो वादग्रस्त जमीन रूपांतरण कायदो 39A रद्द करपाची मागणी करपा खातीर पणजे TCP कार्यालया मुखार जन आंदोलन घडोवन हाडले. नगर नियोजन खात्याचो मुखेल नगर नियोजकांक निवेदन दीत हो कायदो रद्द करपाची मागणी केली. पूण हो कायदो रद्द करपा विशीं नगर नियोजकान कसलेच ठोस आश्वासन दिवंक ना असो आरोप करीत जर 4 दिसां भितून खात्यान आपली भुमिका स्पश्ट केली ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आंदोलकांनी दिली. गोवा अगेन्स्ट 39A ह्या संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या आंदोलनाक राजकीय पक्ष आनी हेर समाज वावुरप्यांनी लेगीत तेंको दिलो. आमी आतां रेप्रेजेंटेशन दिलां, तुमकां स्टेटस दिता. आमी आमकां आतां रेप्रेजेंटेशन दिलां. सकाळी जेन्ना आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की तुमी सकयल या, लेट एवरीवन सी यू, आमी तुका रेप्रेजेंटेशन दिता आनी तुजें कितें म्हणणें आहा तें सगळ्या लोकांक तूं डायरेक्टली सांग. ही वॉज टू अफ्रेड, ताका भंय दिसतालो. ताका आमी सांगलें तुका भंय आहा पूण लज ना. तो अशा खुर्चेर बसलेलो आसा आनी असो कायदो हाडला. तेणी रेकमेंड केला तो, ताका लागून एसेंब्लीन गेला, तेजे कडल्यान एसेंब्लीन गेला तो. ही हॅज टू एक्ट, ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल. आनी आमकां सगळ्या लोकांक दाखोवन दिवपाचें आसलेलें हो मनीस म्हणून तो. तेणी फ्लॅटली रिफ्यूज केलें आपूण सकयल येवचो ना म्हणून. फक्त 10 जाण वयर या, रेप्रेजेंटेशन दिया आनी चला म्हणपा लागलो. आमी ताका डिमांड घातले, आमचे लोक येयल्लेले आहा, सगळ्या लोकांक तुका मेळो न्ही, तुका 10 जाण जाय, आमी 10 लोकांच्या बॅचीस हाडटले, तूं मेळ तांकां म्हणून. बसोन राव खुर्चेर. सगळ्यांक वयर येयले, सगळ्यां कडेन कॉर्डिनेट करून फायनली ताका रेप्रेजेंटेशन आमी दिलें. तो पूण कमीट करपाक रेडी ना. सो आमी लोकांक सांगता अजून हें सोंपोंक ना, ही फक्त सुरवात. परत उलो मारतले, परत भायर सरचे पडटले, पूण टील दॅट टायम हेंचे कडेन डेली येवन फॉलोअप करचेलें काम आमी करतले. तो गांवचो लोक म्हणल्यार गांवकार जो गेल्लो तेणेन एक उतरान ताका सांगलें की हें आमकां 39A अमेंडमेंट जें आसा हें नाका म्हणून. हें तुमी भायर मारा, हितून आमचें गांव काबार जातली. प्रत्येक जाण आपणाचे गांवचे जे विशय आसा ते विशय हाताळून सांगले की बाबा कशें आमचें गांवचें पर्यावरण काबार जाता, आमचें कशें उदक आमकां मेळना, कोणाक सारकें जो हें आसा रस्ते आसा ते रस्ते नासतना तुमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्टांक तुमी रस्ते दिता. सो अशी जी गजाल आसा म्हणल्यार प्रत्येक गांवांत जें डिस्ट्रॅक्शन चालू आसा, कशें दोंगर कापतात, कशी शेतां पुरयता, कशें तुमी हें आमचो न्हंयो आसा, न्हंयान पुरून कन्स्ट्रक्शन हाडटा. सो अशें जे हें आसा ते प्रत्येक जाणान सांगलें आनी आपणाचे इश्यूज जे आसा तेय सांगले. म्हटल्यार ह्या गांवांनी आमी इश्यूज घातलेले आसा, ह्या गांवांनी आमी कंप्लेनी घातलेले आसा, मात तुमी ह्या कंप्लेनीचेर एक्शन घेवंक ना आनी तरी पूण तुमी सांगता की आमी कितें तरी करतले म्हणून. मात केन्ना करतले? सो एकूच मागणी आसा आनी एकूच एक आमचो रिक्वेस्ट आसा, तो म्हणजे सगळ्यांनी एकजूट रावन ह्या 39A अमेंडमेंट जे आसा हेजेर विरोध करपाक जाय. आमी एसेंब्लीनूय हो विरोध केल्लो, भायरूय विरोध करता, ह्या डिपार्टमेंटानूय विरोध करता. मात हेजो जो विरोध आसा हो खर जावपाक जाय आनी हो खर जातलो. कारण सगळे गोंयकार जागृत जाल्ले आसा, ते भायर सरता आनी ल्हव ल्हव करून आनीक भायर सरता. गोंयकारांचो आक्रोश आसा तो आयज हाती भायर पावल्लो आसा आनी हो आनीक हाती भायर पावतलो. लोक उठतले आनी लोक भायर सरतले गांवा खातीर, गोंयकारां खातीर आनी हो जो फुडली पिळगी आसा त्या खातीर. आतां आमी परत तांकां सांगलेलें आसा की तुमचें कितें आसा तें बेगांच्या बेगान सांगा म्हणून. तेणें आजून पर्यंत डेट दिवंक ना, पण आमी सांगलां की आमी फॉलोअप करतले, सगळ्यांक सांगलां की फॉलोअप करतले आनी तेजेर कितें आसा तो न्याय मेळून दितले, नाल्यार परत अशेंच प्रोटेस्ट जो आसा तो आमी घडोवन हाडटले. फनल झोनांतल्यो इमारती मोडपाच्या आदेशा वयल्यान चिखलेचो सरपंच कमला प्रसाद यादव हाणें आपल्या PDA सदस्य पदाचो राजिनामो दिलो. ही कारवाय थांबोवपा खातीर PDA कांयच करपाक शकना ह्या कारणा वयल्यान आपल्या सदस्य पदाचो राजिनामो दिल्ल्याचो ताणें सांगलें. आज तुम्ही ऐकले आसतलें ते फनल झोनान ते डिमोलिशन चालू आहा. हांव कितें म्हणटा, जे इलिगल आहा तुमी डिमोलिश करा, नो इश्यू, दे डोंट नीड एनी परमिशन. आज जेन्ना PDAन परमिशन दिला, नेवीची हायट आसा तांचे कडेन, ऑल सनद आसा, सेल्डीड आसा, इट्स अ लिगल प्लॉट. जेन्ना तुमी ते डिमोलिश करता पळय, एज अ मेंबर म्हाका ते पटना, बिकॉज आमी परमिशन दिल्लें, वी हॅव टू फायट फॉर देम. ते खंय वयतले नाल्यार टुमोरो देन एवरीबडी हॅज टू गो टू नेवी टू टेक अप्रुवल्स, बिकॉज इफ यू डोंट हॅव पॉवर what we have given them, the approvalaचे जे पावर दिल्ले आसा पळय, that only we can't defend, then it's useless sitting there. ताका लागून हांवें रिजायन केला एज अ मेंबर. आनी कितें म्हणलें तेंच्या खातीर तुमी कितें म्हणलें तेंच्या खातीर अशें? ना चालू आसा, वी आर गोईंग इन हायकोर्ट अपील करून. इफ वी डोंट गेट जस्टीस इन हायकोर्ट वील बी गोईंग इन सुप्रीम कोर्ट. ते ऑलरेडी प्लॅन चालू आसा एंड वील आस्क फॉर कंपेन्सेशन. जे घरा आज PDAन जे मोडला पळय, डिमोलिशन चालू आसा, because they have permission from Navy, they have permission from PDA, and either PDA is liable to compensate them or Navy should compensate them. किंवा त्यांची कांयच मिस्टेक ना. जम्मू काश्मीराचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक हांच्या घराचेर CBIन धाड घातली. जम्मू काश्मीरांतल्या किरू हायड्रो पावर प्रकल्पा संबंदीत गैरव्यवहार प्रकरणात ही धाड घातल्या.
किश्तवाड वाठारांतल्या ह्या प्रकल्पाच्या फायलीक मंजुरी दिवपा खातीर 300 कोटी रुपयांची लाच दिवपाचो यत्न जाल्ल्याचो आरोप मलीक हाणें केल्लो. महत्वाची गजाल म्हटल्यार सत्यपाल मलीक हाणें कांय म्हयन्यां खातीर गोंयचे राज्यपाल म्हणूनय काम केलां. नमस्कार. आज सकाळी व्हडली खबर येता ते म्हटल्यार जम्मू काश्मीरचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांचेर CBIन धाड घातलेली आसा. ही धाड दिल्लीक तेंच्या घराचेर घातलेली आसा. CBIन 30 कडेन धाड घातली तितून त्या 30 जाग्यांच्या मदीं सत्यपाल मलीक हांचें घरूय आसा. सत्यपाल मलीक हे जम्मू काश्मीरचे आदले राज्यपाल असले ज्यांच्या दिल्लीच्या घराचेर CBIन धाड घातल्या. किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रकल्प प्रकरणात CBIन धाड घातलेली आसा म्हणून कळटा. हाचे आदी CBIन विमा घोटाळ्याच्या प्रकरणात मलीक यांच्याचेर कारवाई केली तेन्ना जम्मू काश्मीरान सत्यपाल मलीक हे राज्यपाल असले आणि त्यांचेर विमा घोटाळ्याच्या प्रकरणात CBIन ह्यान पयलीं सुद्दां धाड घातलेली आसा अशी माहिती मेळटा. आणि आनीक माहिती मेळिल्ल्या प्रमाणान आयज जी धाड घातली ती धाड ही किश्तवाडांतल्या किरू हायड्रो पावर प्रकल्पा खातीर 2200 कोटी रुपयांचो नागरी कामांचो कंत्राट दिवपाक कथीत प्रकरणात 2019 वर्सा ही केस रजिस्टर्ड जाल्ली आणि तेतून जवळपास 300 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचे आरोप सत्यपाल मलीक यांचेर आसा. आणि हेका लागून त्यांचेर आयज ही धाड घातली गेलेली आसा. 23 ऑगस्ट 2018 ते 30 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत जम्मू काश्मीरान हो प्रोजेक्ट जाल्लो आणि ह्या प्रोजेक्टा खातीर जी फायली क्लियर केल्या त्यो क्लियर करपाक ती लाच घेतला अशे आरोप सत्यपाल मलीक हांचेर लायिल्ले आसा. कारण त्या टायमार सत्यपाल मलीक हे जम्मू काश्मीरान राज्यपाल म्हणून आसले. तशेंच किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रकल्पाची जी नागरी कामां 2200 कोटी जी नागरी कामां आसा तेच्यो फायली क्लियर करून तो कंत्राट दिवपा खातीर ही लाच घेतल्याची सांगपाक मेळटा अशी माहिती आमकां मेळटा. आणि 2019 वर्सा हो गुन्यांव नोंद जाला. तशेंच सत्यपाल मलीक हे 3 नोव्हेंबर 2019 ते ऑगस्ट 2020 ह्या 10 महिन्यांच्या कार्यकाळात गोवान राज्यपाल असले तेन्ना त्यांनी एक विधान केले. त्या विधानाक लागून राजकीय मळार मोठो बोवाळ जाल्लो आणि त्या बोवाळा उपरांत सत्यपाल मलीक हांची बदली जी आसा ती मेघालय हांगासर राज्यपाल म्हणून केल्ली गेलेली आसा. दिवचल तालुको हो एक भाजपाचो बालेकिल्लो म्हणून वळखतात. येवपी लोकसभा वेंचणुके खातीर दिवचल तालुक्यांत भाजपा खातीर अनुकूल वातावरण आसा असो राजकीय अदमास आसा. ह्या तालुक्यांत येवपी सांखळे मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी दोतोर प्रमोद सावंत हे राज्याचे मुख्यमंत्री आसात आणि ही भाजपा खातीर जमेची बाजू आसा. दिवचल तालुक्यांत दिवचल सयत सांखळे आनी मये अशे 3 मतदारसंघ आसात. 2022 ह्या वर्सा जाल्ले वेंचणुकेत सांखळी आनी मये मतदारसंघात भाजपाचे दोतोर प्रमोद सावंत आनी प्रेमेन शेट वेंचून आयल्यात. जाल्यार दिवचल मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्ले अपक्ष दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें निवडून आयल्या उपरांत भाजपाक तेंको दिला. तिनूय मतदारसंघात भाजपाचो शेक आसा आनी तो कायम उरतलो असो विश्वास आमदार प्रेमेन शेट हांणी उक्तायला. बिचोले तालुको जर घेतलो जाल्यार लोकसभेक आमकां तिनूय मतदारसंघांत जास्तीत जास्त लीड मेळटा. आनी ही गोंयांतली एकंदरीत जर लीड पळयली जाल्यार बिचोले तालुको हो सगळ्यात अग्रेसर आसता. आनी आतां BJPचे जे विधानसभेचे इलेक्शन जर केले पळयले जाल्यार आमचे सदीत हे तिनूय मतदारसंघ आहा ते भारतीय जनता पक्षाकूच मेळटा. आनी त्या मुळे निश्चितच ह्या मतदारसंघातले तिनूय जे आमदार आसा ते भारतीय जनता पार्टीचे असल्यामुळे हे जे वर्चस्व आहा ते नेहमी कायम उरतले. येवपी लोकसभा वेंचणुकेत मये मतदारसंघात भाजपाची मतांची आघाडी फुलतली असो विश्वास प्रेमेन शेट हांणी उक्तायला. भाजप पार्टी ही मयान सामकी एकदम घट्ट पाळामुळां रुजोवन सक्षम जाल्ले आसा. आनी आयज आमच्या पार्टीचे जे कार्य आसा हे गेली 20 वर्सां तरी ह्या मतदारसंघान कार्यकर्ते सक्षम जाल्ले आसा, सगळे सक्रिय आसा. त्यामुळे आमचे वर्चस्व जे आहा ते निश्चितच ह्या भारतीय जनता पार्टीचे जे वर्चस्व आहा ह्या मतदारसंघाचेर आसा. आनी आमकां पुराय
आमकां आत्मविश्वास आसा की जे इलेक्शनां फुडें येतली त्या हितून त्या इलेक्शनांनी आमी सदैत ह्या मतदारसंघात आमी वर्चस्व आसतले. ह्या फावटी जे तुमी जे लीड 10,000 म्हणटा न्हू तेज्या पेक्षाही जास्त ही आयिल्ली लीड. आमचे एकंदरीत मतदान जर 24,000 जालें जाल्यार जास्तीत जास्त आमकां 15,000 पर्यंत आमी हो टप्पो गाठलेलो आसा पयलीं. आनी ह्या वर्सा तरी आमकां तो रिकॉर्ड ब्रेकींग करपाचो आसा आनी त्या पद्दतीचे लोकां भितर उत्साहय आसा. पूण आमकां निश्चितच खात्री आसा की गेल्या फावटी ज्या इलेक्शनाक जी आमकां मतदान जाल्लें तेच्या पेक्षाही रिकॉर्ड ब्रेकींग मतदान आमकां ह्या फावटी जावपाची शक्यता आसा. दिवचल तालुक्यात नोंद जाल्ले मतदार. दादले मतदार 41,890, बायला मतदार 43,737, वट्ट मतदार 85,627. दिवचल विधानसभा मतदारसंघ. दादले मतदार 14,075, बायला मतदार 14,534, वट्ट मतदार 28,609. मये विधानसभा मतदारसंघ. दादले मतदार 14,164, बायला मतदार 14,909, वट्ट मतदार 29,073. साखळी विधानसभा मतदारसंघ. दादले मतदार 13,651, बायला मतदार 14,294, वट्ट मतदार 27,945. ह्या वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेचे सगळीकडेन वातावरण तयार जावपाक लागला. भाजपाचो बालेकिल्लो म्हूण वळख आशिल्लो आनी उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघात येवपी दिवचल तालुक्यांतय सध्या लोकसभा वेंचणुकेचे वारे व्हांवपाक लागला. फाटल्या सुमार 20 वर्सां पासून दिवचल तालुक्याचेर भाजपाचे पुराय वर्चस्व आसा. 2007 आनी 2017 ह्या वर्सां जाल्ल्या दोनूय विधानसभा वेंचणुकेत तालुक्यांतल्या दिवचल सयत साखळी आनी मये ह्या तिनूय मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार वेंचून आयिल्ले. जाल्यार 2022 म्हळ्यार फाटले विधानसभा वेंचणुकेत तालुक्यांतल्या साखळी आनी मये मतदारसंघात परत भाजपाचे उमेदवार वेंचून आयले. जाल्यार दिवचल मतदारसंघात अपक्ष उमेदवार वेंचून आयलो. मात वेंचून येतकीच दिवचलचे अपक्ष आमदार दोतर चंद्रकांत शेटये हांणी भाजपाक आपलो तेंको जाहीर केलो. ताका लागून ह्या तालुक्यांत आशिल्ले वर्चस्व कायम दवरपाक भाजपाक येस मेळ्ळें. येता ते लोकसभा वेंचणुके खातीर दिवचल तालुक्यांत भाजपाक अनुकूल वातावरण आसा असो राजकीय अदमास आसा. आतां येता ते वेंचणुकेत भाजपा आपली ह्या तालुक्यांत आशिल्ली आघाडी कितली वाडयता ते पळोवचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. देवमाशाच्या ओकारेच्या घटकांची म्हणजे देवमासो जेन्ना उलटी करता ओकता त्या ओकारेच्या घटकांची तस्करी करपी 2 दुबावीत आरोप्यांची पुलीस बंदखण आनीक 6 दीस वाडयल्या अशी माहिती मडगांवच्या रेल्वे कोंकण पुलिशेन दिली. शुक्रारा मडगांवां कोंकण रेल्वे पुलीस आनी रेल्वे संरक्षण दळान कारवाय करीत देवमाशाच्या ओकारेच्या घटकांची स्मगलिंग करपी केरळच्या दोगांक अटक केल्ली. तांच्या कडल्यान 5,60,94,000 इतलो मुद्देमाल जप्त केल्लो. फाटल्या शुक्राराक कोंकण रेल्वे आनी RPF रेल्वे पुलीस फोर्स हांच्या जॉयंट एक ऑपरेशनाक भितर केरळाचे 2 जाण नेटीव धरिल्ले. हांची 2 जाण नेटीव हे अंबरग्रीस म्हणजे वेल वॉमिट हे 5 किलो हांचे कडेन सांपडिल्ले. ताजो व्हॅल्यू इंटरनॅशनल मार्केटात 5,60,94,000 इतलो आशिल्लो. हांची दोगांची नांवां वरूण वर्गीस आनी निबीन वर्गीस. हे एकटो 30 वर्सांचो जाल्यार दुसरो 29 वर्सांचो केरळा साकून हे घेवन आयिल्ले आनी तांकां हांगा जेन्ना कोंकण रेल्वे पावले तांकां जाळे वेचून कोंकण रेल्वे पुलिसांनी धरले. तांकां कोर्टा मुखार जेन्ना दवरिल्ले तांकां 5 दिसांचो रिमांड मेळिल्लो आनी काल तांचो रिमांड काबार जालो. आज तांकां कोर्टा मुखार परत दवरले तेन्ना कोर्टान तांकां 6 दिसांचो पुलीस कस्टडी परत दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग उलयतां.
पतंजलीचे पूज्य डॉक्टर स्वामी परमार्थ देवजी योग शिबिराच्या निमतान गोंयांत आसात. 18 ते 23 फेब्रुवारी मजगती तांचे शिबीर पणजेच्या जॉगर्स पार्क आल्तीन हांगासर फांतोडेचे 5.5 वरां सावन चालू आसा. ह्या खिणाक स्वामी परमार्थ देवजी हांच्यांनी गोंयकारांक एक कानमंत्र दिलो. योग केवल फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत प्रबल उपाय है. छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक जो व्यक्ति योग करेगा, सुबह सुबह उठेगा, भागेगा, मेडिटेशन करेगा, आसन प्राणायाम व्यायाम करेगा, उसको कभी भी तनाव दबाव हो ही नहीं सकता है. इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी श्रोताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि यदि अपने घर परिवार को, अपने आप को, अपनी संतानों को, समाज को यदि निरोगी बनाना, निर्व्यसनी बनाना है तो योग, यज्ञ, आयुर्वेद की परंपरा को अपनाना ही पड़ेगा. लायसन फी फारीक करपाक अपयश आयिल्ल्यान कोकण रेल्वेन पार्किंगेचे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केला. तशेंच पार्किंगेचे तात्पुरते कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाची तयारी सुरू केल्ल्याचे कोकण रेल्वेचो उपविभागीय व्यवस्थापक बबन घाडगेन सांगले. Pay parking contract has been terminated as the contractor failed to pay the license fee prescribed, and that every quarter he has to pay some license fee. It was around 27 lakh, and he has failed in paying that amount on time. So that's why Konkan Railway has terminated this contract, and process of appointing a contractor, temporary contractor for collection of parking fees on monthly basis is being processed on quotation. That process is on. Meanwhile, and simultaneously, new tendering process has been initiated. Now open. Now at present it's open. In 4-5 days it will be finalized on quotation basis. It will be for month like contract will be for a month. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.